Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. माननीय मोदीजींचे स्वप्न जे आम्ही म्हणटा की नवभारत निर्माण करपाचे खंयसरूच गोंय बी फाटी उरचें ना. माननीय मोदीजींचे स्वप्न नवभारत निर्माण करता आसतना मनोहर भाईंचे स्वप्न हे भांगराळे गोंय करपाचें, आमचे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे स्वप्न हे गोंय सोनेरी जावपाचें आणि हे सगळे भांगराळे गोंय सोनेरी गोंय नवभारत निर्माण परत एकदां हे स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर समेस्त गोंयकार म्हजो भाव भयण गांवांतलो प्रत्येक मनीस शेतकरी आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, दूधकार आसतलो, प्रत्येक गोंयकार जो आसा प्रत्येक तरणाटो जे स्वयंपूर्ण गोंय, स्वयंपूर्ण युवा, स्वयंपूर्ण महिला अशा विविध प्रकारचे उपक्रम राबोवपाची आमी सुरवात केल्ली आसा. आमी गोंय सरकारात एक पावल आमी फुडें मारलेलें आसा. म्हाका खात्री आसा ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा फुडें वयता आसतना तुमच्या कडल्यान 2 पावलां फुडें मारून तुम्ही येता त्या वर्साक निश्चितच गोंय पूर्ण स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य लाभतले. गोयची उदरगत करताना सरकार कसलोच भेदभाव करिना. कोविडांत आर्थीक अडचण आसतनाय सरकारान कशे तरेन कारभाराचो गाडो धुकल्लो ताचेरूय मुख्यमंत्री उलयलो. स्वामी समर्थ रामदास हाणें म्हटलां, समर्थ आहे चळवळीचे जो जो करील तयांचे, परंतु ते भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. खंयचीच योजना आखता आसतना, खंयचोय निर्णय घेता आसतना हांव विचार करता म्हज्या जनता जनार्दनाचो. हो हिंदू, तो मुस्लीम, तो क्रिस्तांव, हो उजवो, तो डावो, हो परकी, हो भेदभाव केन्नाच दवरिना. सबका साथ सबका विकास, ह्यात सबका विश्वास, सबका प्रयास ह्याच माननीय मोदीजींच्या सुतवाच्याचेर गोंयचो विकास सातत्यात फुडें व्हरता. मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळता आसतना प्रत्येक म्हजो गोंयकार ह्या प्रत्येका पर्यंत उदरगतीची पावलां पावची आणि त्या दृश्टीन सातत्यात फुडें वचत आसा. केंद्र सरकारात घालून दिल्ल्या चार आर्थीक सुदारणाच्या निर्धारित वेळेत आमी केल्या आणि ह्यो 4 सुदारणा आसत. वन नेशन वन रेशन कार्ड इम्प्लिमेंटेशन, ease of doing the business reform, urban local bodies reform, power sector reform. आणि हाचो परिणाम म्हणूनच गोंय राज्याची बॉरोविंग लिमीट 2677 कोटी वयल्यान 4530 कोटी इतली वाडली. आणि ह्या वाडीव मजगतीक लागूनच महामारीच्या काळात सुद्धा विकास कामाचेर कसलीच आमी तडजोड करूंक ना.